फायनली द ड्रीम कम्स ट्रू. म्हाका दिसता इतल्या वर्साचें एक स्वप्न पयिल्लें पिलेन पंचायतीन, तें स्वप्न आयज पुराय जाता. आनी खोशी भोगता की इतल्या वर्सांचें तेंचें डेडिकेशन, तेंच्यांनी घेतलेलो हार्डवर्क आयज पुराय जाता, पूर्ण जाता. आनी आयज इनॉग्रल फंक्शन जाल्लेलें आसा. कितलेशेच क्रिटिक्स आयले, कितले जाणांनी क्रिटिसायज केलें की ग्रावंड केन्ना जातलो, कितें जातलो. पूण म्हाका दिसता फायनली इतल्या वर्सांनी एक बऱ्यांतलो बरो ग्रावंड आमकां पिलेन गांवान पळोवपाक मेळटा. पिलेन गांव आनी पिलेन पंचायत म्हाका दिसता एक अशी पंचायत की सगळ्या क्षेत्रांत फुडें वता. आनी आयज तेंच्यांनी प्रूव करून दाखयला की स्पोर्ट्सान सुद्दां ते तशेंच फुडें गेलेले आसा. आनी बऱ्यांतलो बरो ग्रावंड तेंच्यांनी पिलेन हांगा घडोवन हाडला. हो फक्त एक ग्रावंड न्ही, जाल्यार म्हाका दिसता फुडलें जनरेशन जें आमचें आसा, जे फुटबॉल खेळाडू आसा, जे यंग टॅलंट आसा, तांकां आपले स्वप्न पुराय करपाक लागून म्हाका दिसता एक इन्फ्रास्ट्रक्चर तेंच्यांनी बिल्ड केलेलो. नवे नवे भुरगे आनी कितलेशे फुडें कोच येवन, आतां संतोष भाई सांगतालो की वॉलंटरिली फुडें येवन कितलेशेच बरे बरे कोच आपूण येवन हांगा भुरग्यांक ट्रेन करपाक रेडी आसा. फक्त आपापल्या पेरंट्सांनी आपल्या भुरग्यांक हांगा धाडचें आनी जो तेंचे कडेन टॅलंट आसा तो टॅलंट तेंचो कंप्लीट करून पुराय करून म्हाका दिसता फुडें गोंयाक खेळचें, फुडें वचून इंडियेक खेळचें आनी पिलेन गांवचें नांव तेंच्यांनी फुडें काडचें. एक असो प्रकल्प जो कित्येक वर्सां जालीं आमी पळयतले जातलो म्हणून. आनी हें करता आसतना म्हाका दिसता आमच्या गांवचे शेतकार हेंचो सगळ्याकून व्हडलो वांटो आसा. म्हणजे ते जर ह्या शेताची जमीन आमच्या पिलेन पंचायतीक दिना जाल्यार आयज हो पिलेन गांव पूर्ण जायना. ताका लागून सगळ्यांक म्हाका दिसता तेंची आमी हांगा उडास काडपाक जाय, तांकां देव बरें करूं म्हणपाक जाय. आनी ताका लागून महा काळजांतल्यान तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेंची आपली जमीन तेंच्यांनी गांवाक दिली, आपली जमीन तेंच्यांनी पंचायतीक दिली आनी आयज सुंदरसो आमकां पंचायत ग्रावंड हांगा पळोवपाक मेळ्ळो. आमी इतलेच पर्यंत रावूंक ना. पंचायत ग्रावंड जालो, पंचायत ग्रावंडाच्या दोनूय सायडीन तुमी पळयता आसतले, एक सायडीन सुंदर हॉलाचें कन्स्ट्रक्शन चालू आसा, दुसऱ्या सायडीन फाटल्या सायडीन पंचायत घराचे प्रकल्प चालू आसा. आनी हो ग्रावंड सुद्दां आनी एक फेज आसा हेजी, तितून विवर स्टँड आसा तोय आमच्या म्हणजे हांव असो फुडल्यान उबो रावलोल्या लेफ्ट हँड सायडीन विवर स्टँड, चेंजींग रूम हे सगळे जे जो इन्फ्रास्ट्रक्चर लागतलो फुटबॉल गेमीक लागून हो सगळो फुडल्या फेजीन कंप्लीट करतले आमी. ऑलरेडी इट हॅज स्टार्टेड. पूण एकूच खरें कौतूक करी कशें दिसता पिलेन पंचायतीचे आनी तेंच्या सगळ्या मेंबरांचे की तेंच्यांनी फुडाकार घेवन स्पेशली संतोष भाई जो एक फुटबॉल लवर आसा आनी तेजे एक म्हणजे हेका लागून तो भरपूर झडला ग्रावंड करपाक लागून, तेका सगळ्याकून चड कॉंग्रेच्युलेट करता. आनी आयच्या ह्या खुशयेच्या दिसाक, आयच्या ह्या बऱ्या दिसाक आमी पिलेन ग्रावंड लोकार्पण केला. फाल्यांच्यान भुरगे येवन, यूथ येवन, जाणटे येवन, जे फुटबॉल प्रेमी आसा तांकां ह्या ग्रावंडार येवन खेळपाक मेळटलें. सो ताका लागून आयज सगळे हांगा जमलेले म्हाज्या भावांनो आनी भयणीनो आनी म्हाजे सगळे फुटबॉल लवर्स तुमकां सगळ्यांक आयज कॉंग्रेच्युलेट करता, म्हाज्या पिलेन पंचायतीक कॉंग्रेच्युलेट करता आनी म्हाजी दोन उतरां काबार करता. देव बरें करूं.